तूं कलंगूट ट्रॅफिक सेलान येयलेले भुरग्यांक एकठांय करून हांगासर पियाक मेळोंक येयल्लो कलंगूट ट्रॅफिक सेलाचो पियाक ब्रेंडन सराक की आयज कितें जाल्लें आहा वयता थंय प्रायवेट गाडयो वाडलेल्यो आहा प्रायवेट वायट नंबर प्लेट आनी पलटी नंबर प्लेट सो आमी आयज पियाक एक कंप्लेन केला प्रायवेट वायट नंबर प्लेटीचेर पलटे नंबर प्लेटीचेर आनी हाय एंड कार्स आतां पळय हाय एंड कार तुमी पळयला आसतले लेटस्ट आतां येयला हरियाणाच्यो DD MH हाय एंड कार्स हे कोण हे गोंयकार न्हू हे सगळे आयज पळय विला गेस्ट हाऊस जावं हॉटेलां पळय घेतलात भायले दिल्लीकार जावं हरियाणाचे हेंच्यांनी विलांनी हाडून जावं हॉटेलांनी हाडून गाडयो दिला आनी हे भाड्याक दितात आयज कितें जाल्लो आहा गोंयाचेर भायले पळय आहा सगळे गोंया भायले सगळे आहा हेंचे गोंयाचेर नदर जाल्ली आहा इवन ह्यो प्रायवेट गाडयो वायट नंबर प्लेट पळय दिता ते कोण 70 to 80% हे गोंयकार न्हू हे सगळे भायले सो आयज खंय ना खंय म्हाका दिसता आमकां ट्रॅफिक सेलाची गरज पडटली हेचेर कित्याक कालांगूट जो आमी पियाक मेळिल्ले आहा लक्ष्य आमोणकर सराक तेणी आमी जर फोन मारीत आमच्या खंयच्या हॉटेलांतले भुरगे जर फोन मारीत की प्रायवेट गाडी येयला म्हणून जाल्यार तो अटॅच करता 192 घालता सेक्शन ते मागीर कितें फॉड जाता पळय आनी तेजें फॉलोअप कितें करूंक जाय ते एज अ एसोसिएशन आमी फॉलोअप करता आयज कितें जाल्लें आहा की वायट नंबर प्लेटी प्रायवेट भाड्याक दिता जावं पलटे नंबर हे म्हणटा ते कोणी नितेश धरता जावं मुन्ना धरता रामा धरता हे ऑल गोवा रेंट कॅब एसोसिएशन जे केल्ले आमी 10 लायसन होल्डर आहा तितून आमी आहा टॅक्सीचे आहा आनी कोण प्रॉपर्टी ते सगळ्यांनी मेळून हे डिसिजन घेतला की हे वायट नंबर प्लेट आनी पलटी नंबर प्लेट हो जो आयज बिझनसाक आमकां इफेक्ट करता जो लिगल बिझनस आमी करता पळय ते आयज गव्हर्मेंटाक आमी टॅक्स सगळे भरता GST भरता इन्कम टॅक्स भरता ना म्हणटा ते सगळ्यो वस्तू आयज आमी कमर्शियल रोड टॅक्स इन्शुरन्स सगळे भरता प्रायवेट गाडयेवाले कितें करतात प्रायवेट गाडयेवाले कांयच करिना मेन आयज कॉज ऑफ एक्सिडंट कोण आहा आयज लोकांकूय सांगूंक सोदता माध्यमा वरसून की प्रायवेट गाडयांक लागून आयज हे ड्रिंक एंड ड्रायव्ह रॅश ड्रायव्हिंग प्रायवेट गाडयांक लागून जाता वायट नंबर प्लेट भाड्याक दिता जावं पलटी नंबर प्लेट कित्याक ते पयलेच इलिगल धंदो करतात आनी ते लिगली सांगूंकूय वचना कस्टमराक कित्याक जे एसोसिएशन आहा ते आमी फॉर्म 5 भरता इंडियन ट्युरिस्टाचे आनी इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट जाल्यार फॉर्म 6 ते फॉर्मार सगळे सांगलेले हे सगळे डिटेल्स आसता गाडी ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करप ना रॅश ड्रायव्हिंग सगळे मेन्शन केल्ले आसा प्लस आमी आतां 4-5 म्हयने जाले जेन्ना हे एसोसिएशन फॉर्म केले तेन्नाच्यान आमी एवरी मिटिंगेक एवरी ग्रुपाचेर भुरग्यांक सांगतात की बाबा प्लीज कस्टमराक सांगात ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करून गाडी चलोव नाकात रॅश ड्रायव्हिंग गाडी दवरूं नाका आमकां आमचें पोट भरता म्हणून आमच्या गोंयकारांक त्रास जावंक फावना जावं ट्युरिस्टाक त्रास जावंक फावना हेका लागून हो इनिशिएटीव सगळ्या रेंट कार लायसन होल्डरांनी आहा पळय तेणी गेल्लो हे आतां जसं तुमी गोंयान येवन रावन रेशन कार्ड करप कितें व्हेरी इझी जाल्लें जो येवन इलिगली रावला ताका इलिगल धंदोय करपाक व्हडली गजाल न्हू प्रायवेट गाडी वायट नंबर प्लेट पळोवशी 08 आसा 06 05 आमचे गोंयकार असलो इलिगल धंदो करूंक वचना कित्याक सगळ्यांनी लिगल भाशेन लिगल रेंट कार भाड्याक दितात पळय कितें आहा एक सिंपल म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक हांव एक सांगूंक सोदता मोवीन सर हांगासर तूं मातसो रॉंग आहाय म्हाका दिसता जीत आरोलकर सराच्या जो आमदार आहा जो मांद्रा कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा थंय मांद्रा कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलींच एक लायसन होल्डर आहा तेचे कडेन एक 70-80 गाडयो आहा रेंटाकार म्हणजे तेंच्या गांवच्यो जावं खंयचो लायसन आहा परमीट लायसन होल्डर आहा प्लस बाकीची एसोसिएशनां जी आहा टोटल 10 एसोसिएशनां आहा बाकीची 9 एसोसिएशनांनी तेंच्यो गाडयो म्हणजे कमीत तूं हो मेजूंक अशें राफ दिता तुका 150 to 200 जीत आरोलकर सराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गाडयो आहा लिगल रेंट कार ओके कितें आहा आमच्या सायडीकसून एज अ एसोसिएशन आमी येवन हांगा पियाक मेळिल्ले आहा थंय आमी सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी मेळिल्ले आहा आतां काल आमी सीएमा कडेन मिटींग जाल्या सीएमाकूय आमी तेच सांगला सीएमानूय आमकां एक्चुअली तेच सांगलें वायट नंबर प्लेट चलता पलटी नंबर प्लेट चलता जावं हाय एंड कार्स चलता हेंचेर एक्शन आपूण घेता तेणें सांगला कित्याक तुमचे कडेन पळय 10 लायसन होल्डर एकठांय बसात एक लिस्ट करात आनी जाताले हाडून आपल्याक दिया म्हणून प्रायवेट गाडयेचो वायट नंबर प्लेटीचे खंयच्या नंबरान आनी बाकीचे आपूण आफ्टर असेंब्ली सोंपली की आपूण क्रॅकडावन स्टार्ट करता म्हणून क्रॅकडावन म्हणजे कितें आहा आमी सरा कडेन परतून वचून मेळटले जो ऑनरेबल सीएम आहा सराक सांगतले आमी हेंचे पळय जे रजिस्ट्रेशन आहा ते डायरेक्ट कॅन्सील करपाचें किंवा हो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता कस्टमराक नाडटा ते प्रायवेट गाडयो जी दिता वायट नंबर प्लेट हो पलटी नंबर प्लेट हे कस्टमराक नाडटा कित्याक ते बाबडे गोंया येता पळय तांकां खबर आसना खंयची लिगल खंयची इलिगल हे काम आमचें जेन्ना धंदो करता आमी आमचें सांगपाचें काम हे की बाबा गाडी लिगल गाडी घेवची म्हणून आनी फॉर्म कंपल्सरी कस्टमराक दिवचे टर्म्स एंड कंडिशन मेळचे कस्टमराक कोऑर्डिनेट करपाक बरें जातलें गव्हर्नमेंटाकूय मागता आमी की तुमी क्रॅकडावन स्टार्ट करचे पळय चड पयस वचना लास्ट टायम हांवें सांगलेलें मोपा एअरपोर्टाचे खंय रावात दाबोलीम एअरपोर्टा कडेन रावात
आणि कोस्टल बेल्टाक कोस्टल बेल्टाक जो ट्युरिस्ट गोंया येता तो कोस्टल बेल्टाक ह्या सायडीक येतात कालांगोट कांदोलीम अंजुना वागातोर आनी मोर्जे सो हे सायडीक रावत जाल्यार कितल्योश्योच प्रायव्हेट वायट नंबर प्लेट भाड्याक दिला पळय त्यो मेळटल्यो पलट्योय मेळटल्यो आनी थंय हाय एंड कार्स आहा पळय त्योय मेळटल्यो पूण आयज खंय ना खंय म्हाका दिसता सिस्टम फेल जाल्लो आहा आनी हेचे म्हाका दिसता आयज हाय टायम जाल्लो आहा की आमचो ऑनरेबल सीएमान हे इंटरफेअर करून इंटरव्हीन जावचें पडटलें तेणी आनी हेचेर एक्शन घेवचें पडटलें सांगपाक की वायट नंबर प्लेटीचे कंप्लेटी आनी आमी एक रिक्वेस्ट करता ट्राफीक सेल SP नॉर्थाक आनी सावथाक ह्यो ज्यो गाडयो पळय त्यो ड्रिंक एंड ड्रायव्हाक धरता पळय सो तांकां आमी सगळ्यांक सांगून दिता की ड्रिंक करप ना गाडी धरली जाल्यार पुलीस तुका 2 दीस जेलीन घालतले म्हणून तरी पूण कस्टमर आयकता मागीर फुडें वचून सांजचे वचून पियेता आतां जाता कितें हितून गाडी ड्रिंक एंड ड्रायव्हाक धरली जाल्यार आमकां त्रास जाता आमी SP ट्राफीक SPक रिक्वेस्ट करता ज्यो पळय रेंटकाराक गाडी जावं रेंट बायक गाडी धरता ड्रिंक एंड ड्रायव्हाक ताका इमिजिएटली फायन घालून नाल्यार कस्टमराक भितर धरचो आनी गाडी जेन्ना ओनर येयलो की रिलीज करचो तितून गाडयेचो ओनराचो काय गुन्यांव ना गाडी सोरो पियेना गाडी पेट्रोल पियेता सो ह्या खातीर हांव SP ट्राफीक सेलाक सगळ्यांक सांगता की ट्राफीक पुलिसांक रिक्वेस्ट करता ड्रिंक एंड ड्रायव्ह गाडी जर कोण कस्टमर मेळलो तेंची इमिजिएटली फायन घेवची आनी तांकां रिलीज करची कोर्टान व्हरून आनी सेकंड थिंग ह्यो आमकां प्रॉब्लम जाता जेन्ना फिटनस आनी हें करपाक आमचे परमीट रिन्यूअल करपाक त्रास जाता सो हांव ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की आमच्यो गाडयो आसा पळय रेंटल कार रेंटल बायक आसा पळय हेतून तेंच्यांनी जे फायन पळय ते कोर्टान आसता तेन्ना ह्यो फिटनसाक आनी परमिटाक तेंच्यांनी दवरपाच्यो न्हू म्हणजे मला तेंचं एक ग्रिव्हन्स आहा की जायते गाडी म्हणटा ते प्रायव्हेट गाडी रेंटाक दिता आतां आमचे दिता टुरिस्टांक दिता टुरिस्टांक खबर आसना ते काडटा रेंटाक घेता गाडी 1 दिसाक 2 दिसाक 3 दिसाक कितल्यांक खातीर आनी मागीर तेंकां दिसता की ती गाडी वॅलीड म्हणून पूण एक्चुअली रियलिटीन ती आसना इट इज नॉट अनऑथरायज ती परमीट आसना तेका आनी ह्यो आतां रेंट बायक रेंट काराचे कितें हेका लागून हिंचो बिझनस इफेक्ट जाता पण आमचे स्थानीक लोक गोंयकार आमचे भाव हे आतां रेंट कॅब आनी रेंट कार चलयता गाडयो सो तेंकां इफेक्ट जाता आनी कितें ऑल इलिगल धंदो ते करता पण वायट नंबर प्लेटवाले वायट नंबर प्लेट दिता पळय त्यो आमच्योच गाडयो गोंयच्योच गाडयो पूण वायट नंबर प्लेट टुरिस्टांक दिता आनी ते अर्न ऑन दॅट पण आमी तेणी आतां हें आमकां दिलां एक रिप्रेझेंटेशन की ते म्हणटा हेंचेर कब करपाचें म्हणटा पर एज फार एज कालांगूट इज कन्सर्न आमी म्हाका दिसता हांव बाकीच्यांनी उलयना पण आमच्या कालांगुटान आमी खूब तेंकां खबर आमी खूब केसी रेंटल बायकाच्यो आमी प्रायव्हेट गाडयांच्यो खूब केल्या आमी हिंगा कालांगूट ट्रॅफिक सेलार तशेंच तेंचो आनी एक मुद्दो आसा की सोरो पियान चलयता गाडयो आनी आमी तेंकां डिटेन करता आमी एक्शनां घेता आतां इन दीस इयर ओन्ली आमी 140 केसीस केल्या फ्रॉम जानेवारी टील डेट ऑफ ड्रंकन ड्रायव्हिंग वेअर 90% केसीस आर ऑफ रेंट बायक रेंट कार सो आमी कितें करता एक फावटी गाडी हाडली डिटेन केली ती सोऱ्याची तेजी केस जाली अंडर सेक्शन 185 मागीर नेक्स्ट डे आमी काडटा ती चार्ज फ्रेम करता आनी कोर्टाक धाडटा चार्ज फ्रेम हे करून आनी एक चार्ज शीट कोर्टाक धाडटा ऑफ द डिफॉल्टर तितलो म्हणटा ती गाडी डिटेन आसतना ती कितें जाता गाडी मागीर कोर्टाचेर इट इज कोर्टाचेर डिस्कशन कितलो तेंकां फायन मारतलो पण एक सिच्युएशनान कितें जाता पण तो डिफॉल्टर गाडी आमी ती डिटेन करता ताका चलन दिता कॉपी नेक्स्ट डे तो वयता गायब जाता गोंयांतसून गायब जाता सो हो प्रॉब्लेम जाता हिका रेंट बायक आनी रेंट कारान ते म्हणटा कितें आमकां आतां आमची तेंची फॉल्ट आसना न्हू बट दीस इज नॉट द केस इन कालांगूट कित्याक कालांगूट कितें करता आमी केन्नाय गाडी कोणाची मेळ्ळी रेंट कार रेंट बायक आमी ती रेजिस्टर करता केस त्याच दिसा इमिजिएटली ऑन द स्पॉट ओनराक फोन मारून कळयता तुजी ही अमकी अमकी गाडी ती आमकां मेवल्या रेंट कार तुज्यो रेंट बायक ती इन्वॉल्व आहा इन ड्रंकन ड्रायव्हिंग सो आमी तेका ऑलरेडी इन्फॉर्म करता अँड मेनी अ टायम्स 90% ऑफ द टायम्स तो ओनर येता आमचे कडेन ऑन द स्पॉट तेन्नाच सो हे बरें जाता कित्याक तेकाय कळोन येता की ह्या डिफॉल्टरान ह्या टुरिस्टान आपली गाडी यूज जालेली ती इट हॅज बीन बुक्ड फॉर ड्रंकन ड्रायव्हिंग म्हणून सो नेक्स्ट डे इवन तो गेलो ते ओनरा कडेन रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे तेका तो डिफॉल्टर कितें करता ऑब्वियसली तेणें रावचोच पडटा नेक्स्ट डे कोर्टान वचपाक आनी नाजाल्यार तेजेर एक मातसो दबाव आसता कित्याक ओनर हॅज ऑलरेडी रियलायज्ड दॅट द केस हॅज ऑलरेडी बीन बुक्ड ऑफ द व्हेकल केस आतां एक वायट बोर्डाची गाडी ती गाडी समज टुरिस्टाक दिली ऑन अ रेंटल बेसीस इट इज इलिगल अनऑथरायज्ड बिकॉज तेंकां परमीट आसना अनऑथरायजली दे गिवींग द बायक आतां उली गाडी आमकां मेळ्ळी जाल्यार आमी कितें करता ही गाडी रिटेन करता
आणि दट ड्रायव्हर तेजो ऑक्युपंट कोण आसा गाडयेचो ही बिकम्स अ विटनस इन द केस तेजो आमी स्टेटमेंट घेता ही बिकम्स अ विटनस आणि तो आमकां सांगता बाबा ही गाडी उमकडे एक्स वाय मनशा कडेन घेतल्या फॉर कितल्या पयशांक ती फॉर द डे सो तो विटनस करून ओनराचेर केस जाता